पडटा. सो सालिगांव ते सदांच रस्त्याची खबर आसा. सो सिट्युएशन कशें आसा? सालिगांव गिरीचे उलयता आसतना हय. गिरी ऑलरेडी 42 क्रोर्स पास जाल्या. तेंच्यांनी कामूय चालू केलेलें आसा. 2 टेंडर जाले. लास्ट टायम सांगलेलें हांवें 42 क्रोर्स जाला तार रिवरा ते ड्रेज करून सगळे सायड वॉल्स बांदून बीन हें करपाक. सो तो एक जालो. आनी सेकंड PWDन 7 क्रोर्साचो टेंडर ऑलमोस्ट आयलो ते रोडाची लेवल जी आसा ते रेज करपाक लागून. सो दोन्ही भितर आमी हें केलें. एक तर फ्रिली उदक सुटपाक लागून आनी दुसरें रोड लेवल जे आसा हें वयर हाडपाक लागून. दोन्ही टेंडर जालेले आसा. काम ऑलरेडी स्टार्ट केला. फक्त पावस आतां काय ते कॉन्क्रिटींग थंय घालूंक जावचें ना. पूण सून आफ्टर उरलेलें कितें काम आसा तें चालू केलेलें आसा. वाय इट इज आजून पावस येता म्हणून सो काम आतां कित्याक ना already start केलें? टेंडर प्रोसिजर आसा न्ही तो म्हाज्या आमदाराच्या हातार आसना काय ना. तो टेंडर प्रोसिजर आसा तो कंटिन्युअसली चालू आसा. फक्त आमी एक बरें हें करपाक जाय की लास्ट ते 25 वर्साचें काम हें केन्ना जावंक नाशिल्लें. आनी हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एवरी एसेंब्लीक हांव रेज करतालो. पूण म्हाका दिसता आयज तेंच्यांनी हें आमकां करून दिलां. आमचें दिसता इनॉग्रेशन आमी करपाचें आशिल्लें. फक्त ते दिसा ते एअर इंडियाचे फ्लायट आमचे हे पडले हे जालें ते Crash दिसा जालें. ते आमकां कॅन्सल करचो पडलो प्रोग्राम. आमी तो आतां नेक्स्ट विकान परतो करतलो. बट वी स्टार्टेड द वर्क. Some locals have been saying बाबा रस्ते सारके नाही ना केन्ना रस्ते उलयता ते जाले कंप्लीट. सालिगांवचे उलयता सालिगांवचे आहा ते आमी कॉन्क्रीट केले, पेवर्स घातले. सो तो दुसरो इशू आसा. आयचो जो इशू आसा भरपूर पावस पडून उदक जो भरला ग्रीन पार्क ते आतांच न्ही गेल्या 20 वर्सान भरता उदक. पूण आमचे कडेन ह्या वटी टेंडर जालो आनी तेचेर आमी काम करपाक चालू केलें. सेकंडली आमी जेन्ना गेल्या वटी उदक भरलेलें तेन्ना आमी तो सर्वेलन्स केलेलो, ड्रोन सर्वेलन्स केलो. आनी तेन्ना आमी सगळो स्टडी केलेली उदक खंय खंय भरता PWD आनी म्हणजे आमीच तेन्ना तांकां सजेस्ट केलेलें. आनी त्या टायमार खंय खंय लो लायिंग एरिया आसा ती सगळी एरिया आमी रेज करतले. प्रॉब्लेम जाता तुमकां ती लो लायिंग एरिया आहा म्हणून हय डेफिनेटली उदक लेवल वॉटर लेवल जेन्ना वाडटा कित्याक तार रिवरा कडल्यान फुडें वचना आशिल्लें. सो ताका लागून तें ऑटोमॅटीक खंय खंय लो लायिंग एरिया आसा थंय भरता. सो वेन इट विल बी फायनल आतां तुका देड ऑलरेडी स्टार्टेड वरां ना ऑलरेडी काम जालें, चालू केलें काम. फक्त आतां कितें पावसान ड्रेजिंग आसा तें आतां करतले. कितें वॉट एवर इज पॉसिबल नाव इन मॉन्सून वील डू इट नाव. आनी पावस जावन उरलेलो आसा तो रोड लेवल रेज बीन करपाचो तो सून आफ्टर उदकाचो विशय तुमचो रिझॉल्व जालो. 100% रिजॉल्व. ह्या वटी मे म्हयन्यान फर्स्ट टायम आमकां उदक ना अशें तुमी खंयच आयकूंक नासतलें. ओके जाल्यार गेले 2 वर्सां पयलीं तुमी पळयल्लें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.